8th is going to be our finals. 8 तारखेक आमगे फायनल जातले. हे आमचे ऑल गोवा इंटर विलेज टोर्नामेंट जो घडून हाडला आमी इन मेमरी ऑफ लेट फादर जो गोम्स. सेमी फायनलाक काल मंडोपा आनी कोलवा ह्यो टीम भितर बरी गेम गेल्ली आनी मंडोपाक लास्ट 3 minutes जाय म्हणल्यार एक गोल मारून ते फायनलाक गेले. आज कोंकणी युनियन आनी विलवीट लेजर कुट्टोरी यांच्या मदें जालें. सेम आयडेंटिकल स्कोर ऑफ 1-0. दौलत देसाई तेणें गोल मारलो. कुट्टोरी बोथ टीम्स प्लेड वेल, वेरी फास्ट अटॅकिंग सॉकर आनी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फायनल्स. 8 तारखेक संडे फाल्यां न्हू पोरा आमगेलें फायनल जातलें. मंडोपा स्पोर्टिंग क्लब आनी कोंकणी युनियन हे फायनलाक येतले. आनीक सगळ्या लोकांक मागता येवंक आनीक आमचें फायनल चोवपाक. आमी विनर्स रनर्स 70,000 आनी रनर्स 50,000 दवरलो आसा आनी हावजी आमी लोक येवपाकूच जाय म्हणून 1 lakh दवरला. 50,000 फॉर जल्दी 5 and 50,000 फॉर तुगेलो जल्दी 7. Hannes Taruna, 2022, Sarauni Proprietor, and Benedict Rasto, 2000, Johnson Fernandez आणि आजचे जिंकणार. फायनलाक हावजी आसतली जल्दी 50,000 रुपया. जल्दी 50,000 रुपया आणि जल्दी 7 दिसाक जेन्ना आमचे फायनलाचे इंटरवल जाता तेन्ना. तेच बरोबर ऑल गोवा क्रिकेट टोर्नामेंट 20, 21 आणि 22 तारखेक जातलो. विनर्स 50,000 आणि रनर्स 30,000. आणि लीग निकोलोनी ऑल गोवा इंटर विलेज पंचायत कप सुरू जातलो एप्रिलाचे 12 तारखेक आयतारा दिसाक. ऑल गोवा इंटर विलेज पंचायत कप सुरू जातलो 12 तारखेक अविनाश ऑन संडे. देव बरें करूं. कोंकणी युनियन आणि आपला पहिला गोल मारला आणि गोल स्कोरर जर्सी नंबर 9 दौलत देसाई. कोंकणी युनियन एक गोलाक फुडें आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.